हांव किड्स ग्लोबल टॅलंट ह्या स्कुलाचे प्रिंसिपल आनी ब्रांचीक आयज म्हाज्या स्कुलाचें एन्युअल गॅदरींग आसा आनी आमी एन्युअल गॅदरींग कोंकणी गोंय आनी गोंयच्या संस्कृताय हाचेर दवरला. भुरग्यांक आमच्या गोंय आनी गोंयची संस्कृताय कितें आनी कशी हें कळप खूब गरजेचें आसा. आमी आदले सगळे विसरून वेस्टर्न आनी नवी आतां चड फॉलो करतात. ताकाच लागून हांवें ह्या वर्सा म्हाज्या एन्युअल गॅदरिंगाची थीम गोंयचेर दवरला. गोंय, गोंयची गिरेस्तकाय, गोंयची संस्कृताय ही भुरग्यांनी आमच्या सगळेंच शिकोवंक जाय. मॉडर्नूय शिकोवंक जाय आनी आदलेंय शिकोवंक जाय. हाका लागून ह्या हॉलान आमी डेकोरेशन सुद्दां गोंयच्या थिमीचेर केल्लें आसा. सगळे आमी जशें पेंटींग म्हण, डेकोरेशन म्हण, माडाच्यो चुट्यो म्हण सगळें गोंय आनी गोंयची संस्कृताय दाखोवपाक प्रयत्न केला. हाजे फुडें पुराय फंक्शन पळय म्हाजी भुरग्यां डान्स, ड्रामा, स्कीट, गोंयचेर बरीं बरीं गितां हे सगळें म्हणटलीं आनी ती सगळे हे शिकतलीय बी. ताका लागून हांवें हो सगळो एन्युअल डे म्हाज्या भुरग्यां खातीर हांगा घडोवन हाडला. उपरांत सगळें पयलें तेन्ना खरेंच वाव म्हणून तोंडाक येता म्हणजे खरेंच येवपाचें वाव. कित्याक लागून पयलीं म्हणल्यार ल्हान ल्हान भुरग्यांक जे टिचर्स तेंची प्रिंसिपल मॅडम सावंत तेंच्यांनी जे ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणल्यार स्कुलांनी फक्त शिकयता पूण शिक्षण सोडून अदर एक्टिविटीज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत प्रत्येक शाळेन प्री प्रायमरी टू 4th स्टँडर्ड मेरेन एंटायर प्रायमरी स्कूल्स आहा तेतून विजीट मारता, तेंचे डिफिकल्टीज अंडरस्टँड करून घेता. पूण जेन्ना असले प्रकारे शिक्षण म्हणजे मुद्दामून सांगूंक सोदता की भायल्या देशांत जर वयशात जाल्यार 5 वर्साचो भुरगो जाल्या उपरांत व्हडल्या एका हॉलान तांकां सोडटात. व्हडलो रूम हॉल आसता तेतून सोडटात. तरेतरेचे खेळ तेतून आसतात आनी त्या भुरग्याक कंटिन्युअसली 1 म्हयनो ते भितर तांकां सोडटात. आनी जर एक भुरगो फक्त प्लेन करून खेळोंक लागलो, कंटिन्युअसली प्लेनूच जाय ताका जाल्यार त्या फिल्डान ते घालून तांकां प्रयत्न करतात. जर कोण स्पोर्ट्सान बॉल घेवन खेळटा चड जाल्यार स्पोर्ट्सान, जर बुक्स घेवन बसता जाल्यार ताका ते म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे डॉक्टर्स हे खेळटात तेंचे जर खेळणी आसात जाल्यार ते भुरगे जर तेतून जर चड इंट्रस्ट दाखयता म्हयनोभर जाल्यार त्या फिल्डान म्हणजे भायले देश जर अशें चिंतूंक शकता म्हणजे भुरग्यांक जे आवडटा त्या स्ट्रिमीन त्या लायनीन जर घालूंक सोदतात जाल्यार डेफिनेटली आमची भुरगीं आनी आमचें फ्युचर आनी आमचें नेक्स्ट जनरेशन आमच्या देशाचें खंय म्हणजे आपल्या देशाच्या वयल्या लेवलीचेर पावोंक शकता. आनी म्हाका वाव किड्स म्हाका हे पयल्या उपरांत खरेंच दिसता की खंय तरी हा प्रोग्रेस आमी करतात. पण एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट हांवें नोटीस केलें आनी बरें दिसलें की नेचर हांगासर तेंच्यांनी जो नेचराचेर हेचेर तेंच्यांनी क्रिएशन केलां हांगासर म्हणजे केळीचे खोले जावं कोंकणी जावं परत तेंच्यांनी ते एग्रीकल्चराचे फार्मर्साचे म्हणजे आयज भुरगीं आमची फक्त पुस्तकांनी असतात आणि खंय तरी कंपनीत कामां वयतात पूण शेती विशयी कोणाकूच नॉलेज ना. पूण हे प्री प्रायमरी भुरग्यांक शेती विशयी दाखोवप, शिकोवप आनी अंडरस्टँड करून खरेंच तुमचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात. अशेंच तुमच्या भुरग्यांक यंगस्टर्सांक आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांक फुडें सरपा खातीर अशेंच तुमी कार्य चालू दवरा. जेन्ना जेन्ना म्हाजो तुमकां जर सपोर्ट जाय कितें गायडन्स जाय डेफिनेटली हांव तुमच्या वांगडा आसा. परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.